ते पंचायतीचो घेता लास्ट तो नवो तो ओबीसी रिजर्व आसा थंय संजय गुरुदास नायक जो मिराबाग ह्या वॉर्डांतल्यान कॉन्टेस्ट करता एक्स सरपंच बी आसा तेजेर बी त्या वॉर्डाचेर बी लक्ष आसा। तेजे नंतर आमी घेवया काले तूं 7 जाण 7 वॉर्ड आसा आनी गंगाधर रामा गांवकर म्हणटा अनअपोज येयल्लो आसा। तशेंच वॉर्ड नंबर 4 जनरल थंय 6 जाण कॉन्टेस्ट करता। तेजे नंबर घेवया रिवणा पंचायती जी ऑलरेडी एक सीट आसा ती सुमित्रा आनंद नायक ही अनअपोज येयल्या। तो एक्स सूर्या नायक तेजो चलो आशिल्लो पयलीं ती तेजी आवय अनअपोज येयल्ली आसा। आनी वॉर्ड नंबर जनरल जो वॉर्ड नंबर 7 आसा तेतून 6 कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता। तेजे नंतर उगे पंचायती 7 वॉर्ड आसा जे वॉर्ड नंबर 4 आसा थंय 7 जाण चड कॅन्डिडेट 7 जाण आनी तेतूर माया जगली म्हणटा ती कॅन्डिडेट ती BJPची सपोर्टर आसा ती कॉन्टेस्ट करता थंय लक्ष आसतलें। मागीर सगळ्यांच्यांनी जी सांगे जी पंचायती इलेक्शनाक लक्ष आसा म्हणटा ते नेत्रावळी ते 7 वॉर्ड आसा आनी जो वॉर्ड नंबर 7 आसा तो एक्स सरपंच पंच अभिजीत देसाय जो आपाचो लिडर लास्ट टायम नेत्रावळ सांगे मतदारसंघा आपा खातीर MLA इलेक्शन लडलेलो तशेंच तो पंच बी मेंबर आसा। त्यांनी परत एकदां पंचायत इलेक्शनाक रावपाची तयारी केल्ली ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी खंय तरी तो फेवरेट आसा त्या भागात। ते तशेंच घेवपाक गेल्यार सेम पंचायती वॉर्ड नंबर 2 जो वुमन्सा रिजर्व आसा राखी नायक जी पयलीं शिवसेनाक शिवसेना खातीर वायस प्रेसिडेंट स्पोक्स पर्सन म्हणून आशिल्ली। तशेंच TMCची तेणी कॉन्टेस्ट सांगे मतदारसंघाक केल्ली। ह्या फावटी ती वॉर्ड नंबर 2तल्यान तेणी कॉन्टेस्ट केल्ले आसा त्या वॉर्डाचेर लक्ष आसतलें। मागीर उरल्या ते 2 कुडी तेतून टोटल 7 वॉर्ड आसात आनी मोस्टली ती BJPक आनी जो सुभाष फळदेसाय सपोर्टर आसा तांकां फेवरेबल आसा अशें लोकां कडल्यान येता। आनी लास्ट म्हणल्यार भाटी 7 वॉर्ड्स आसा। सावड्डे पंचायती उलयताले सावड्डे पंचायती इंट्रस्टींग म्हणटे 9 वॉर्ड आसा तेतून 4 इम्पॉर्टंट तेजेर डिस्कशन जालो आसा। एक म्हणल्यार वॉर्ड नंबर 6 जे सिद्धी संदीप पावसकर जी एक्स सरपंच जो सावड्डे पंचायत तसोच जो एक्स MLA आशिल्लो संदीप दीपक पावसकर आले भावाली मिसीस आसा ती ह्या इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता। तो रिजर्व जाल्लो आसा वुमना खातीर। तेजे नंतर हेच वॉर्डाक जो वॉर्ड नंबर 7 आसा जनरल आसा वॉर्ड नंबर 7 तेतून बी अशें चड जाण कॉन्टेस्ट करता अरावंड 6 काय 7 जाण सुमार कॉन्टेस्ट करतात। मागीर वॉर्ड नंबर 8 आसा जे काल प्रकरण घडलें सावड्डे पंचायतीचे जेन्ना आमी सिद्धी संदीप पावसकर तेजे फाटल्यान आनीक वॉर्ड आसा तेतूर मोस्टली वॉर्ड नंबर 7 तेतूर 7 सुमार कॅन्डिडेट आसा। तेजे नंतर 8 हेतून काल खंय तरी एक इश्यू निर्माण जालो खंय तरी बोवा जालो तेतून 3 कॉन्टेस्टंट आसा। एक एक्स जो सुनील सत्यवान नायक जो एक्स पंच आसा तसो भंडारी समाजाचो तो एक पोजिशन तो रिप्रेझेंट करता। तशेंच संकेत नरेंद्र भांडारी हो एक काँग्रेसाचो सावड्डे काँग्रेस युथाक खंय तरी युथाक वावरपी भुरगो। तशेंच पयलींचो पंच शेषकांत नायक त्यांचे बी काल खंय तरी एक इश्यू खंय तरी एक बाचाबाची जाले आनी खंय तरी इश्यू निर्माण जालो पंचायती इलेक्शनाक। कावंटींग जातलें फाल्यां तेजे खातीर तयारी जाल्ली आसा। थोडी ट्रेनींग चालू आसा भितर हांगा टोटल 7 पंचायतीची कावंटींग जातलें। तेतूं भितर 7 भितर 2 पंचायती आसा त्यो सावड्डे मतदारसंघाची एक सावड्डे आनी दुसरी काले आनी बाकीचे 5 आसा त्यो वाडेकुडी नेत्रावळी भाटी तशेंच
रिवणा, उगे अश्यो टोटल 7 पंचायती आसा आनी सगळ्यांच्यानी पयली घेवपा म्हणल्यार सावड्डे पंचायत जी सावड्डे मतदारसंघ येता, तेतून टोटल 9 वार्ड आसा.